नमस्कार तुमकां। आज आमी आसा कुमारजुवा आणि तिसवाडी तालुकान। काल आमी पळयला की काल मायकल लोबो बार्देसान भोंवतालो। सुधीर कांदोळकर कॅन्डिडेट जो म्हापसा आताच्या खातीर प्रचार करतालो, आयज ते कुंभारजुवा आसा आणि राजेश फळदेसाय हांच्या ते प्रचार करतात। सर, आयज तुमी कुंभारजुवा पावले। काल तुमी कॅम्पेन करतना म्हापशा अशें कितें बोवाळ नासलो, पण आयज कितें तरी सेपरेट आहा। आयज मुद्दम करून जे BJPचे नेते म्हणटात ते आपूण व्हडले लिडर म्हणटात आनी पार्टी म्हणून तेंच्यांनी मुद्दम करून आयज आमच्या फाटल्यान 4 जिपी घातल्या आनी येवन पयले जेन्ना आमी कुंभारजुवा कॅन्डिडेटाच्या ऑफिसान गेले, थिंगा येवन ऑफिसा भायर जेन्ना आमी प्रेसा कडेन उलयताले तेणी सांगले उलोवंक जायना ऑफिसाच्या भितर। आमी भितर गेले, तेणी सांगले 5 जाण रावंक जाता, 5 जाण रावले। पूण जे भाशेन आमी पळयता की अप टू 15th म्हटलेले तेंच्यांनी की तुमी मोठ्या प्रमाणान भोवंक जायना, हें करूंक जायना, ते आमी पळयल्लें आसा 500-500 400-400 लोकांची व्हडली सभा, तेजे भायर फ्लॅग्स घेवन भोंवपी कार्यकर्ते BJPचे सगळे काम करता। आमी ऑब्जेक्शन हाडूंकूच ना। पूण आयज हांव जो तर कुंभारजुवा येता, हांव जो तर तिसवाडीन भितर सरता जाल्यार हांकां चिमटे की आमी लार्ज गॅदरिंग्स आर नॉट अलाउड। आता instruction from RO is there. ना गॅदरिंग्स आर नॉट अलाउड। Don't allow gathering. Don't take this press conference. Who told you now? How it is possible? That's why I called. And you have not seen. That's why I called. ना हांव कितें एक सिंपल तुका गजाल सांगता की तूं आतां सोशल मिडिया ओपन कर आनी कालची प्रेस कॉन्फरन्स पळय, आयची प्रेस कॉन्फरन्स पळय, चालूच आहा प्रेस कॉन्फरन्स। BJP घेता, काँग्रेस घेता, NCP घेता, आतां प्रेस कॉन्फरन्स कालांगूट TMCन घेतला। आता आमकां फॉलो की इन्स्ट्रक्शन कोणाचें करपाक आरोचीत करपाक ना, पण येवन मिडिया स्वताक थंय वयता न्हू घेवपाक। लायव्ह प्रेस कॉन्फरन्स चलता लायव्ह चलता TMCचे लायव्ह चलता। हांव तुका लायव्ह दाखयता। क्लियर करूया न्ही। बंद जाल्यार सगळेच बंद जावंक जाय न्हू। ना आमी 5 जाणां वयर ना न्हू। अशें दिसता की स्पेशल धाडला की हे मायकल लोबो कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयला ताका बंद करप, प्रचार करूंक दिनाका। ते क्लियर करून आमी रावता 5 मिनटां 10 मिनटां तुका जाय तितलो रावता। ताका मिस इन्फॉर्मेशन आहा कितें। येस मॅडम आउटसाइड नॉट अलाउड। ओके ये शेडान भितर अरे तेंका इतले जाणांक घेवन ते कोविड प्रोटोकॉल हे पळय भितर कोविड प्रोटोकॉल हे पळय भितर ह्या पवित्र जाग्याचेर ओल्ड गोवा आमी येयल्ले आसा। आमचो येवपाचो न्यूज ऑपोजिशनाक ऑलरेडी कळल्ले। तेंच्यांनी एक 3-4 जिपी आनी 3-4 गाडयो इलेक्शन ऑब्झर्वर म्हणून हिंगा पयलूच धाडून दवरलेल्यो। आनी म्हाका दिसता आमी 5 जाण आहा हिंगा आनी कोवीड प्रोटोकॉल सगळो फॉलो केल्लो आहा। आतां उलयता म्हणून आमी हे मास्क काडलेले आहा सगळा। हिंगासर प्रेस घेवपा खातीर आमकां बंद केले आतां ऑब्झर्वरान येवन। मॅडमीचे इन्स्ट्रक्शन हे मॅडमीचे इन्स्ट्रक्शन आसचे ना। हे गोंयचो बॉस जो आहा एकलो इन्स्ट्रक्शन दिता थिंगा पणजे रावन तेजे प्रोटोकॉल सगळे। हे हिंगासर कोविडाचे प्रोटोकॉल कोण फॉलो करिना। तुमी म्हापशा वचून पळया काल जात्राक अशी 500 जाण चलोन वयताले BJPचे फ्लॅग घेवन, तेंकां कोवीड प्रोटोकॉल लागना। कोवीड प्रोटोकॉल खाली ऑपोजिशनाक लागता। कोवीड प्रोटोकॉल खाली काँग्रेसचे जे कार्यकर्ते एक 5-6 जाण भोंवता, 10 जाण भोंवता तेंकां लागता। 500 लोक भोंवता तेंकां लागना। आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदता कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक की तुमी भिवपाची गरज ना। हे आदी मुख्यमंत्री म्हणटालो
22 जे म्हणटालो तो 27 पावलो. 27 आमदार हुंय तो निवडून हाडटा. 22 तेणे सोडलो कित्याक हांवें सांगलेलें तेका. हांव थिंगासून गेलो आनी काँग्रेसीन येयलो. तो 22 जो स्लोगन आहलो तो हांवें हाडलेलो आहा परतून ह्या वाटेन. 22 प्लस आमचे काँग्रेस पक्षाचे. आनी जो स्लोगन तो आयज मारता हो 27 आहा. 27 हुंय 22 हुंय तोच घुसपल्लो आहा. 27 22 27 तो तशें तितून घुसपन आहा. आनी त्या खातीर आमी भियेनासतना भायर सरता. आनी त्या खातीर आमी घरांनी वयतले, लोकां कडेन हात जोडून मागतले की तुमी तुमचें मत पिड्यार करिनाका. तुमी तुमचें मत दुसरी कोण एकलो इंडिपेंडेंट बसला, दुसरो कोण एकलो दिल्लीची पार्टी बसल्या, कोण बंगाली पार्टी बसल्या, तेंकां मत घालिनाका. मत सगळे स्ट्रेट काँग्रेस पक्षाक घाला, मत हातीक घाला. आनी बाब राजेश फळदेसाय जो बरो कॅन्डिडेट आहा, क्लीन कॅन्डिडेट आहा, हेका तुमी निवडून हाडा. कित्याक निवडून हाडा? काळाची गरज आहा. आयज सामान्य मनीस जो गरीब मनीस जो आहा, जो सर्वसामान्य मनीस म्हणटा आमी, तेका आयज त्रास जाल्ले आहा. आयज जो धंदेकार आहा तेका त्रास जाल्ले आहा. बारीक बिझनेसमॅन, चायवालो जो सदांच आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा चायवाल्याक आमी सांबाळपाची गरज आहा, तेका आयज त्रास जाल्ले आहा. आयज रिक्षावाल्याक त्रास जाल्ले आहा. आयज टॅक्सीवाले जे हिंगा करमली स्टेशनाचेर आहा तेंकां त्रास जाल्ले आहा. आयज मोटरसायकल पायलटाक त्रास जाल्ले आहा. हेंचे कडेन कोणा कडेन पयशे ना. ते टॅक्सा भरून जाम जाल्ले आहा. म्हारगाय वाडलेली आहा. सिलिंडर 1000 पावलो, पेट्रोल 100 क्रॉस केलें. म्हाका दिसता सगल्यांनी आयज चिंतपाची गरज आहा. सगळ्या गोंयच्या लोकांनी चिंतपाची गरज आहा. आनी स्पेशली कांबारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी चिंतपाची गरज आहा की आयज बरो सरकार जाय. आयज काँग्रेस क्लीन जाल्ली आहा. एकानसून चारू जाता. बाब दिगंबर कामत एकलोच उरला आमदार. तेच्या वांगडा आमी सगळे भितर सरलेले आहा. न्यू फेस बाब राजेश फळदेसाय. न्यू फेस, न्यू बिगिनींग. म्हाका दिसता जेन्ना चालू जाता कितें तरी तेन्ना गोंयचो लोक 100% हे परिवर्तन जे आमी म्हणटा, जे चेंज जे आमी म्हणटा, हे 100% कित्याक येयले ते हांव नको. पण हांव लोकांक आयज सांगपाक येयल्लो आहा की हिंगासर चेंज घडोवन येवपाची गरज आहा. ही काळाची गरज. ही गरीब लोक त्रासान पडलेलो आहा. म्हारगाय वाडलेली आहा. सगळे भाशेचे गजाली चालू आहा. आनी त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या मतदारांक, जे हिंगासर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक आहा, जे कांबारजुवाचे सगळे नागरीक आहा, तांकां मागता हांव की तुमी मत डिवायड करिनाका. ही पार्टी येयल्या, ती पार्टी, बंगाली पार्टी, कोण दिल्लीची पार्टी येयल्या, तांकां नाका. आदली आमची पार्टी, ओरिजिनल काँग्रेस पार्टी, हेका मत घाला. बाप आमच्या राजेश फळदेसायाक निवडून हाडा, एसेंब्लीन धाडा तुमचो रिप्रेझेंटेटीव म्हणून. हिंगासर समस्या खूब आहा. हिंगासर लोकांक उदक ना पिवपाक. टँकरांनी उदक हाडचें पडटा. म्हाका दिसता हिंगासरले लोक खूब फाटीं उरले. बेजीक एम्युनिटीज ना तेंचे कडेन. 11 kVA लायन वयर आहा. आजुनूय अंडरग्रावंड केबलिंग जावंक ना. खुबशी समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज आहा. आमी हे दुसरे कार आयज करता. एक हिंगासर हो वाडो काडपाचे आहा आमी. आनी काडटना म्हाका दिसता लोकांचो जो सपोर्ट आहा तो वाडत वयतलो. तुम्ही राजेश फळदेसाय कॅन्डिडेट जो फर्स्ट टायम इलेक्शन रावता, राजेश फळदेसायक कॅन्डिडेट करपाक कितें रिजन? राजेश फळदेसाय इज अ न्यू फेस फॉर कांबारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सी. राजेश फळदेसाय हो सोशल वर्कर. राजेश फळदेसायान खुबशा लोकांक गेली 5 वर्सां पावल्लो आहा. जेन्ना कोवीड सिट्युएशन येयलें, राजेश फळदेसाय आपली गाडी घेवन लोकांचे दारांनी रेशन घेवन पावल्लो. लोकांक तेणें वेगवेगळे भाशेनी हेल्प केल्लो. सॅनिटायझर दिल्ले, मास्क दिल्ले. जाय तितले लोकांक तेणें इवन हॉस्पिटलान व्हरपाक आपली एम्ब्युलन्स सर्वीस घातलेली. इनोवाज आपल्यो आहा त्यो घातलेल्यो. म्हणजे वेगवेगळे तेणें कार्य केल्लें आहा. लोकांचे दारा कडेन पावल्लो आहा. लोकांक तेणें हेल्प केल्लो आहा. कपेलां आसूं, देवडां आसूं, बाकीचे सगळे काम आसूं,
तेणें खूद करून दिल्ले आहा, बांद बांदलेले आहा, म्हणजे तो फायनली लोकां मदेगात पावल्लो मनीस हो. हांगार एक इश्यू आसता ओल्ड गोवा मेन म्हणजे तुमी जाणा तो इलिगल कन्स्ट्रक्शन इश्यू ते विशीं आमी म्हाका दिसता सगळ्यान सुबेज बोबाड आमी गेल्ली हेजेर सारको तेजेर अगेन्स्ट गेल्ले, पूण खंय तरी सरकाराचो प्रेशर आहा की तो स्ट्रक्चर मोडचो ना म्हणून तेणी काडले आपले ऑब्र म्हणटा पळय ते आनी काडले आनी पंचायतीचेर घातले. एक्चुली हे आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जे BJP गव्हर्मेंटाचे अंडर आहा आनी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग हे BJP गव्हर्मेंटाचे अंडर आसले, तेणी ते मोडपाक कशेंच फुडें सरोंक ना. म्हाका दिसता आमचो सरकार येवन पयलें काम जे करीत ते स्ट्रक्चर तो मोडून उडयतलो. काल आमी पंचायत मेंबर आनी ते काल आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी येता त्या एक 20 तारखेक आमी मिटींग दवरल्या पंचायतीन आनी हांवेनूच जुलयान कंप्लेंट घातली. विशाल वळवयकर आहा पळय तेंच्यांनी हांवें कंप्लेंट घातलेली जुलयान आनी ते कंप्लेंट बेजिसार आयज पावल्ले आसा आमी डेमोलिशनाक. म्हणजे काँग्रेसीन आमी तो इश्यू घेवन आमी फुडें गेल्ले आसा आनी हांव प्रपोज करतलो तो डेमोलिशींग जावपाकूच जाय आनी आमचो गव्हर्मेंट जातकूच फर्स्ट स्टेप आसतलो ती डेमोलिशन जावपाक. आता भोंवता पळय तेन्ना कुमारजुवान मेन इश्यूज कितें दिल्ले? ह्या ओल्ड गोवा ह्या भागान मेन आतां आमी 3-4 घरां काडली आनी हे 4 घरांनी पयली समस्या जी आमकां सांगल्या ती उदक येयना पळय तें उदक येयना खंय हिंगा. आनी उदक कित्याक येयना? हिंगासर आमदार काम करिना कित्याक आमदार सीक आहा. वी हॅव टू अंडरस्टँड बट द पीपल कॅनॉट सफर. लोकांक सफर करपाचें ना. लोक कशे रावतले आमदार सीक आहा जाल्यार? लोकांक ऑल्टरनेट मेळपाक जाय. आनी ऑल्टरनेट पळय ऑल्टरनेट म्हणटा तो राजेश फळदेसाक तुमी मत मारा. उदक कशें येना तें आमी पळयतले. गव्हर्मेंट एंड द PWD इज ड्युटी बाउंड टू गिव वॉटर टू ईच एंड एवरी हावस एंड दिस इज नॉट हॅपनिंग नॉट ओन्ली हियर लॉट ऑफ प्लेसीस इन गोवा स्पेशली इन द कोस्टल बेल्ट. आमी पळयतले नेवो सरकार येता पळय तो कशें उदक दिना पळय तो. I will personally look into this and this is the commitment that basic things what the people want, basic वस्तू जे लोकांक जाय उदक आनी लायट ह्या आमी कमी करूंक जायना, ह्या आमी स्टॉप करूंक जायना. हें म्हाका दिसता आयज दिवपाची आनी फुडें पावल मारपाची गरज आहा. Only Digambar Kamath and all are going to be new faces. Whoever are the candidates of the Congress and 100% the survey shows that Congress is forming the next government in Goa. Survey already दाखवले हा की BJP cannot form the government. It is going to be Congress. Unemployment is on rise. There are so many issues and so many problems. They are trying to polarize. They are trying to take one section of the community. Because we have seen what is their agenda as on today. Earlier it was different. We had joined BJP with Manohar Parrikar. Employment kabar जाल्ले and म्हाका दिसता new government is there, new disha आसतली. There will be a new sunrise and people will definitely come to Goa in search of doing business. Good employment opportunities will increase and also government jobs will increase. So the business improves as well as government services will also improve. But definitely our voice. फळदेसाय जिकोन येयलो समजा डेव्हलपमेंट स्टार्ट तुमी ताका सांगा मागीर कितें कितें जाय. होय आमकां एक टावर मार्केट रोड्स बेटर रोड्स तीनच वस्तू आनी कांयच ना.
That's it. Michael Lobo. Sir. आम्ही हिंगा ओल्ड गोवा हिंगासर दावजे गोंडाली हिंगासर आसा आनी हिंगासर ही रेल्वे ट्रॅक्स आहा रोडाच्या मदेगात रेल्वे ट्रॅक्स आहा क्रॉस कोत्ता हिंगासर आनी जेन्ना ट्रेन येवपाची आहा तेन्ना लोकांक हिंगासर व्हडली लायन रावची पडटा 20-25 मिनिट्स दोशी वाटेन जेन्ना एम्बुलन्स आसता कोण सीक आसता तेका 20-25 मिनटां रावची पडटा ट्रेन वचसर सिग्नल ऑफ जायसर हांव गॅरंटी दिता हिंगासरल्या नागरिकांक कांबारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या नागरिकांक आयज हांव गॅरंटी दिवपाक येयला की हिंगासर ओवरहेड ब्रीज जो बायपास म्हणटा ताका आमी वयरसून फ्रॉम रायट स्टार्टींग फ्रॉम देर एंड वील लँड 50 मिटर्स अहेड असो इन्फ्रास्ट्रक्चराचो प्रोजेक्ट पयलो आमी हिंगा नाल्ल फोडटले तुमी आमकां कॅन्डिडेट दिया तुमी आमकां राजेश फळदेसाय दिया आमी तुका हो ओवरहेड ब्रीज जो आहा तो इमिडिएटली सँक्शन करून तुमकां आमी दितले कित्याक सँक्शन करून बांदूनय दितले एका व्हडलो टायम लागना हो बांदपाक चडूशे म्हाका दिसता एक 5-6 म्हयने लागतले हो 8 म्हयने लागत चडूशे विदीन अ इयर हें काम कंप्लीट जातलें पूण लोकां कडेन मागता की तुमकां जो तर हिंगासर लांब लायनीन रावपाक नाका यू वोट फॉर राजेश फळदेसाय वी वील गिव यू दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर हें डेव्हलपमेंट प्रॉमिस करपाक मायकल लोबो हिंगा येयल्लो आहा सो आमचो मायकल लोबो सर येयल्लो आसा तुमी जाणा काँग्रेस प्रॉमिस करता म्हणजे 100% आमी कंप्लीट करता हो फ्लायओवर जो ब्रीज आमकां जाय आसलेलो खूब वर्सां पयलीं जाय आसलेलो BJPन हांगा लोकांचे पळय म्हणजे खूब अशे एम्बुलन्स येता सगळे येता पण खूब ताका आमी डिमांड घातलेलो पण केन्ना करूंक पावले ना तेमी तेन्ना आमी आमचो जर गव्हर्मेंट येयलो काँग्रेस सरकार आनी येतलो हें 100% तेन्ना आमी विदीन 6 म्हयन्यांनी हो ब्रीज बांदपाचें आमी प्रॉमिस करता सगळे लोकांक कारण हांगासान जवळ जवळ ब्रिजार पर्यंत लायनी लागता आनी हांगासान ओल्ड गोवा पर्यंत लायनी लागता हे लोकांचे आमकां हाल पळोवंक जायना कोण बरो ना जाल्यार हांगा पावणे वर अशें उरलेलें आसा कारण ट्रेनीक एकदां लेट जाता खूब कितें पूण हेवी हो प्रॉब्लेम हो आमी सॉल्व करतले येता ते 6 म्हयन्या भितर तर काल आमी तुमकां बार्देसान पयले 30 वर्सांची बी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टीन तुमकां दिल्या काँग्रेस पार्टी काँग्रेस पार्टी कडेन आयज एकूच आमदार आहा दॅट इज दिगंबर कामत आनी आयज आमी काँग्रेस पार्टीन जेन्ना जॉयन जाता ही आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाकूच जाय 22 सीट हाडपाक आनी हे स्लोगन जो आहा 22 सीट हो आमचो स्लोगन आमी हो काँग्रेस पार्टीन हाडलेलो आहा आनी तिसवाडीन आयज आमी भितर सरोन ओल्ड गोवा कॅम्पेनींग करून आयज जुंये पावले आमी आनी जुंयेकार सगळे एक मोतान आमच्या राजेश फळदेसाय काँग्रेस पार्टीचेर मत घालतले हे तेंच्यांनी डिसिजन घेतला वाव घेतला घरांनी हांव भोंवला हिंगा कॉर्नर मिटिंगी केल्या खूब कमी लोक आसले कोवीड प्रोटोकॉल आमी सांबाळ्ळो आहा आनी खूब लोक पयले येयल्ले खंय तेंच्यांनी तांकां रिटर्न धाडले कित्याक हिंगासर पुलीस भोंवपाक लागले हिंगासर रिटर्निंग ऑफिसर भोंवपाक लागले ऑब्जर्वर भोंवपाक लागले मायकल लोबो जुंये येता म्हणून 4 जीपी पुलिसांच्यो मायकल लोबो ओल्ड गोवा येता 3 जीपी येयल्यो थिंगा रिटर्निंग ऑफिसर येयलो आनीक एक गाडी येयली म्हणजे खंय तरी तांकां भिरांत दिसता काय खंय तरी भारतीय जनता पार्टी भियेल्या काय की मायकल लोबो वचोन कांबारजुआ सीट काँग्रेसीक दिता काय अशें दुबाव तेंचे मनान जाल्लो आहा पूण लोकांच्या मनान दुबाव काय ना लोकांनी डिसिजन घेतलेलें आहा की आमी काँग्रेस पक्षाक मत घालतले राजेश फळदेसायाक आमी एसेंब्लीन धाडटले सर आनी एक हांगा जो इश्यू आसता तो बायगणी ट्रिटमेंट प्लांट जो आनी तुमी तेन्ना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटानूय आशिल्ले सो आतां काँग्रेसान आयले तुमी तुमचो आतां कितें स्टँड आसतलो कलंगूटचो प्लांट 250 टन्स जाल्लो आहा तसोच सावथ गोवाचो प्लांट आमी 250 टन्स करतले आनीक जो प्लांट येता वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन फ्रॉम RDF टू इलेक्ट्रिसिटी
दॅट इज RDF टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, दॅट इज ऑल ड्राय वेस्ट, जो आयज आमी गोंया भायर धाडटा, इतले पयशे मोडटा आमी. हो प्लांट जेन्ना थिंगा येतलो हे सगळी समस्या काबार जातली. जोर तर ओल्ड गोवाच्या लोकांक, जुंयेच्या लोकांक, खांबारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक तो प्लांट नाका, ताका ऑल्टरनेटीव आहा. आमकां टोटल 750 टन्साचो वेट वेस्टाचो प्लांट जाय. 250 हिंगा, काकोरा 250 आनी तिसरो जो तर आमचो वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन येयलो जाल्यार हें प्रॉब्लम सॉल्व जाता. हिंगासर घालपाची बसून गरज ना. Congress needs to be given another chance. Last time people of Goa had given them 17, so we are asking this time 20 to 6. And it is not that hard. It was part of this government. Every time we try to tell CM that you are messing up, whether it is Bhumiputra bill or whether it is that Bhumi Adhikari bill or any personal bill, कितें नाका जाल्यार वस्तू कितल्यो तेंच्यांनी करून दवरलेल्या. There is no direction for this government. And the change is nothing but change in the way of Congress party. लोकांनी म्हाका दिसता अनेकदा काँग्रेसीचे टॅक्सीचो इशू अनरिझॉल्व जाल्लो, सॉल्व जाल्लो. रेंट बायक इशू आतां नवो चालू जाल्लो आहा. दे डोंट वॉन्ट टू रिन्यू द लायसन्सीस. म्हणजे गोंयकार जर तर आपल्या पांयांचेर उबो रावंक सोदता ताका खंय तरी फाटीं काडटा. म्हाका दिसता आयज बदल घेवपाची गरज आहा. जे आम आदमी पार्टी म्हणटा आमकां बदल जाय, तांकां बदल न्हू. बदल इज इन द गव्हर्मेंट एंड द बरोबर आहा न्ही तेजें. डेफिनेटली वी वील विन दीस. एकूच होप आमकां आनी कांय ना. नाल्यार सदां आमकां ते रस्ते पयले आसता सर. फायल्यो आमकां कितें नाचले ते जाण सांगला सगळ्यांक लोक सारके बसून सरपंच सांगतले. मागीर लोक म्हणटा कितें आमचे कडेन कांय जाणा. फायली घेवन ते घेवन बनवले आमी वयताले, पूण ते ऑलरेडी सांगले हेजी घेयना काय म्हणून खंयच्यान तरी. कितली वर्सां काडली सांगूंक लायक 2 उतरां सांग. आमचे डिफिकल्टीज इतले चिपून दवरले. डोंट वरी, कमिंग term we will definitely do all the pending works. What is people friendly work जे लोकांक जाय, हिंगासर चिल्ड्रन्स पार्क जाय आनी कितें जाय. राजेश, तुम्ही फाटल्या कोविड दिसान लोकां मदीं आशिल्ले काय ना? आमी कोविड टायमाक आमी लोकांक घरा घरा वचून मदत केल्ली आसा. 6 गाडयो दवरले लोकांक लागून, 15 ड्रायव्हर दवरले, 24 वरां लोकांची सेवा केल्ली आहा. प्लस आमी लोकांक किटां म्हण, ऑक्सिजन म्हण, ऑक्सिमिटर, थर्मामिटर सगळें प्रोवायड केलां. जेवण दिलां लोकांक सगळें. आमी लोकांक, आमच्या भाव भयणांक, आमच्या आवय बापायक आमी कशेंच तशें कोविड टायमाक आमी लूज सोडले ना. कारण तुमी पळयला ऑक्सिजनाचो कितलो प्रॉब्लेम जाल्लो. त्या टायमार आमी लोकांक ऑक्सिजन सुद्दां आमी दिल्लें आसा. म्हणून आमकां सगळ्या लोक विश्वास आहा की आमकां काँग्रेस पार्टीक आतां ह्या फावटी आमचे बरोबर रावतले. आनी हांव 100% जाणा की आमकां सगळ्यांची जुंयां शांतिस्थित्यो म्हणजे सगळे आमचे आख्या मतदारसंघान काँग्रेसीच्या फाटल्यान लोक रावतले. आनी हांगा एक पळयलां की जरी हांगालो आमदार जरी बरो ना, पूण तांची टीम एक्टीव आसता. पळय, आमदार बरो ना हे सगळेच लोक जाणा. टीम खंयची एक्टीव आसतली म्हाका खबर ना. एक्टीव आसा काय ना. एक्टीव आसा जाल्यार लोकांची मदत करूंक जाय आसली, पण त्या टायमार लोकांक मदत कांयच जाल्ली ना. चड बेजीक हांगाले इश्यूज कितें लोकांचे, मेन इश्यूज कितें आमच्या मतदारसंघाचे तुमी रोड पळयल्या, उदक ना, रोड सारके ना, मागीर लोकांक जॉब ना, खुबशे इश्यूज आहा, भरपूर आसा. ते आमी सगळे इश्यू आतां घेवन फुडें वचून आमी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. ही जर कॉन्स्टिट्युन्सी पळयत न्ही, हांगालो आमदार जो पांडुरंग मडकेकर आशिल्लो पळय, ताची हिस्ट्री अशी आसा तो काँग्रेस, BJP, MGP परतून काँग्रेस, मागीर परतून BJPन आयलो. स्वीच जायत रावता. तुमचें कशें कितें, तुमी काँग्रेसीन रावतले इवन जिखिल्ले जाल्यार? हांव 100% काँग्रेसमॅन आनी हांव काँग्रेसीनूच रावतलो. हितून कितेंच डावट ना. ओके. चेंज बीन जावं ना ना ना, इनपॉसिबल. सरकारच आमचो जाता आनी आमकां चेंज जावपाची गरज कसली, आनी म्हाका ती संवय ना. ना, तुमकां जरी संवय नासता तेन्ना कितें आसता, एक लिडर आसता तो सगळ्यांक घेवन वयता. पळयलां न्ही आमी फाटल्या दिसांनी पळयलां. सो तशें म्हणटा लिडरा फाटसून मागीर वचचें ना आनी निवडून येतकीर. ना ना, इनपॉसिबल. आतां सद्या आमचो मेन लिडर आहा दिगंबर कामत बाब, एकूच आमचो आमदार उरलेलो आमचो माजी मुख्यमंत्री. आनी तेज्या फाटल्यान आमी आतां म्हटलें मायकल लोबो सरान की आमी 2022 आमी 22+ अशें आमकां सगळ्यांक खात्री, आनी ती 100% जातली.